गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहे न्हू सगळी बरी आम्ही आहे सगळी बरी आणि आज जाले 10:30 कशी जाले आणि आता ब्लॉग कमेंट केला आणि सॅटर्डे सो घरा कडेन ह्या तेका तुमकां मॉर्निंग फुरसाचो व्यू मेळ्ळो ना तुमकां कित्याक आयज बाबा हॉलिडे सॅटर्डे तेका सॅटर्डे संडे हॉलिडे सो फुरसा कडेन वचो ना आयज मे बी सांजची बी वचो जाल्यार हांव तुमचे कडेन दाखयतलें ब्लॉग. ओके कालचो ब्लॉग सिंपल आलेलो काल डे आयज शेअर केला तुमगे कडेन काय कळलेशें काय ना आलेलें आणि मागीर हांवें वॉयस ओवर केला कित्याक आमगे थिंगा कोणागेर न्हू फंक्शन आहा म्हणल्यार काजर कितें आहा सो तेंगेर न्हू सॉंग्स लायलोली आसलेली आणि सॉंग्स लायल्या न्हू मागीर कॉपीरायट बी येतले काय कितें म्हाका खबर ना म्हण म्हाका भिरांत दिसता ते रिस्कू हांव घेयना. ओके सो तेका लागून हांवें करूना आणि आयज हांवें सेटअप हिंगा केला मागेलो सो दाखयता तुमकां कशें करता ते सेटअप मागेलो कित्याक मागीर न्हू स्टेन हा न्हू लायता स्टेनाकू लायता ग्रास येयलो दिसतले स्टेन उजार करून आलेलो स्टेन हा न्हू ते मातशें एक सायडीच्यान मोडला सो तशेंच यूज करता तेका आतां सेटअप करता मागेलो आनी मागीर मेळटा तुमकां कित्याक बाबाक न्हू तेशी धाडला हेडो मातसो हेडो म्हणल्यार थिंगा करता शूट करता ग्लॅम गलाचे आणि कोणे अजून ग्लॅम गल चोवना जाल्यार वचोन चोवया ग्लॅम गलाचे न्हू तुमकां मोटिवेशन ब्लॉग्स येताय आतां सामके मोटिवेशन ब्लॉग रिलेटेड टू रियल लायफाचे न्हू मोटिवेशन ब्लॉग्स घालता तेचे सो तेचेर तुमी वचोन चोवया डेली लायफ मोटिवेशन करता पळय तेचेर घालता. ओके आतां सद्या शूट करता बेगीन आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके गायज मागीर आतां सगळें शूट बी जालें आनी एकूच शूट मागेलें प्रॉपर जाल्लें म्हणपाक जाता कित्याक वॉयस न्हू आख्खो शूटाक फर्स्ट व्हिडिओ गायज घालूंक जाय तो व्हिडिओ आख्खो वॉयस आहा आफ्टर दॅट सेकंड व्हिडिओ केलो कित्याक हाल्या कशें शूट करतलें काय म्हणून आयजूच शूट केलोलो तो आख्खो मोन्यापणान येयला व्हिडिओ सो जेर वॉयस ओवर घालूंक पॉसिबल ना मागीर लिपसिंग मागीर डिफरंट जाता न्हू सो आख्खो व्हिडिओ परतून शूट करूंक जाय पूण हांव आतां करपा ना तो सांजे करतलें कित्याक आज जालें 11:15 ते म्हाका मागीर आतां एडिटींग करूंक जाय तेका वयतलो हाफ एन आवर तमलायन करूंक वयतलो 2 जातलीं म्हाका तें करतलीं म्हणल्यार सो आनी बाब हेटा मामी बारा दाखयता बुबू गरम जाता हसाला हे जालें सारकें एकदां एडिटींग हांवें न्हू भरपूर एडिटींग आहा म्हाका आतां करपाचें टेंशन जाता अशें व्लॉग हितू सगळें करून हें जालां आनी कांय ना व्लॉगूय ना आतां वॉयस घालूंक बेजार सो परतून पळयता मागीर करता आतां एडीट करता मेळटा तुमकां काल न्हू एक गडाव काडला सो तो दाखोवना तुमकां सो मागीर दाखयता कसलो गडाव काडला तो. ओके काल खंयच्या केड्याचो मागीर मेळटा चोय कितू होर येयले ते सारकें भायल्यान चोयल्यारू नागस जाता आनी एक रोज पिंक काडला ऑत कितें जाता सारकें गोरमे चोयता मेळटा तुमकां मागीर. गायज गूड इवनिंग सो आज जाल्यार सांजची आतां हांव करता चाव आनी मामी करता शाकोती दाखयता तुमकां करता शाकोती सो तें सगळें भाजूंक घायला ऑलरेडी रेसिपी आहा तुमकां परतून जाय जाल्यार म्हाका सांगा मागीर तुमकां शेअर करता ऑलरेडी न्हू चॅनलाचेर आहा सो आतां कांय शूट करून रावना सो तुमकां परतून जाय रेसिपी जाल्यार कमेंट करून सांगा सो दॅट हांव मागीर परतून शूट करतलें रेसिपी. ओके आनी आतां हांव चाव करता आनी बिस्कीट खातलें आनी काल हांवें तुमकां गडाव दाखोवंकूच ना न्हू सो गडाव दाखयता थंय मोठी केळी हेचो जालें 7 आनी आतां उजवाडू हा दाखयता तुमकां उजवाड हा सारको लोकांक काबार करता आतां वयता न्हांवपा मागीर तेस आहा न्हांवों जाय मागीर सगळें हें जाता न्हू टायम वयता मागीर आनी एंडींग घेवपा पावना हांव सो आतां एंडींग घेता आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट करूं विसरो नाका मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय.